Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मायनिंग कॉर्पोरेशन करून मायनिंग सुरू करात म्हूण गोवा फाउंडेशन मागता. लोकांची तशी मागणी आसा म्हूण गोवा फाउंडेशनान दावोय केला. मात लोकांनी वेचून दिल्ले मायनिंग वाठारांतले लोकप्रतिनिधी म्हणटा गोवा फाउंडेशन दिशाभूल करता. लोकांक बेगीन मायनिंग सुरू जाल्ली जाय. थळावे लोकप्रतिनिधी लोकांचो खरो आवाज. गोवा फाउंडेशन मात मायनिंग बंदीचे खापर सरकाराचेर फोडून मेकळो. 2 वर्सां आदी आमी डिमांड केला सरकाराक की गोवा मायनिंग ऑफ मिनरल कॉर्पोरेशन सुरू करा म्हणून. पण त्या मायनिंग आता सुरू करपाची तशें आतां ते म्हणटा पावसाचें उपर जाता तशें जावचें ना ते इल्ले इजिले ते. पण ते आता सरकार कितें म्हणटा, सरकार म्हणटा तो मायनिंग कंपनी सुरू करूंक जाय म्हणून. ते आमकां एक्सेप्ट ना न्हू. तर कोणे तरी फाटीं दवरला मायनिंग? गोंय सरकार. गोंयची अर्थवेवस्था मायनिंग बंदीक लागून आदींच जाम. तातूंत कोविड-19 लागून पर्यटन वेवसायय बुडलो. गांवांतलो चडसो लोक बेकार आनी बेकारीक लागून गरिबी वाडटा म्हूण मायनिंग बेल्टांतल्या सरपंचांच्या शिष्टमंडळान मायनिंगाचो विशय राज्यपाला मेरेन व्हेलो. मायनिंग परत बेगीन सुरू करूंक लक्ष घालात म्हूण तांणी राज्यपाला कडेन मागला. आनी गव्हर्नर साहेबान आमकां पॉझिटिव्हली सांगलां की आपूण कितें तरी प्रयत्न करून सेंट्रलाकसून तुमचें काम करपाचो प्रयत्न करता. आनी आमकां होप आसा की इल्ले आतां पॉझिटिव्ह जायत येयला आनी मायनिंग स्टार्ट जावपाचे वाटेर आसा. बेकारी वाडत आसा त्या कारणान गरिबी वाडटा आनी तेज्या पासून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा. आमकां शिक्षणाक भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता. परत ज्यो बाकीच्यो साधन सुविधा आसा त्यो बंद जाल्ल्यो आसा. तेन्ना आमी राज्यपाल साहेबाक रिक्वेस्ट केल्या की आमच्यो मायनिंग गोंयच्यो बेगीच्या बेगीन चालू करच्यो अशी कळकळीची विनंती तांकां केल्ली आसा आमी. सरपंचांच्या शिष्टमंडळान राज्यपालाक निवेदन दिलां. आमी आयज जे कितें सांगतात तो लोकांचो खरो आवाज. आतां मेरेन गोवा फाउंडेशनान चुकीची म्हायती दिल्या. ताणें दिल्ली म्हायती कुशीक दवरून लोकांचे हिताचे नदरेन विचार करचो. मायनिंग सुरू करून लोकांक थाकाय दिवची म्हूण शिष्टमंडळान राज्यपालाक सांगलां. मायनिंग बंदीक लागून लोकांचे हाल जाल्यात. गोंय सरकार मायनिंग सुरू करूंक यत्न करता. मात गोवा फाउंडेशन आडमेळी हाडटा म्हूण तांणी राज्यपालाच्या कानार घातले. फाटल्या 8 वर्सां सावन मायनिंग बंद. लोकांचे सामकेच हाल. मायनिंग एक्टिविटी सुरू जाल्यार बेकारीचो विशय जाग्यार पडटलो. गव्हर्नरा कडेन गेल्ले की ज्यो मायनिंग लिजीस आसा त्यो खंय तरी रिजम करून तांकां रिन्युअल करून दिवच्यो आनी तांची जी मायन्स एक्टिविटी ती जशी आतां फ्लो जाता त्याच भशेन त्यो कंटिन्यू चालू रावची. हेच आमी लोकां वतीन म्हणजे आमचे पंचायती वतीन किंवा गांवचे वतीन आमी सांगपाक गेले की जे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट उरला ते खंय तरी एम्प्लॉय जावचो आनी आमकां ह्या वाठारांनी आमकां खंय तरी थाकाय मेळची. हेच आमी गव्हर्नरा कडेन रिक्वेस्ट करपाक गेले आनी आमी रिक्वेस्ट केला की जे कितें मायन्स वाठार आहा त्या हितून एम्प्लॉयमेंट खूब यूथ अनएम्प्लॉय आहा आनी तांकां 100% थंय एम्प्लॉय मेळपा जाय हेंय तेंच्यांनी लक्ष घालचें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला. विशय केंद्रा कडेन व्हरता. कायद्यांत कितें दुरुस्ती करूं येता तेंय पळयता म्हूण राज्यपाल सत्यपाल मलिकान सरपंचांच्या शिष्टमंडळाक सांगलां. गव्हर्नराचो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन आनी गव्हर्नरा कडेन जे टेम्पररी मायनिंग जे आयच्या दिसाक चलता म्हयन्या खातीर चलतले 3 म्हयन्या खातीर चलतले ते कंटिन्यू दवरपाचो आनी कंटिन्यू करून दिवपाचें. आनी आमकां हेतूंतल्यान एक जी गोंयची इकॉनॉमी साल्वार जावपा तशीच मेजर आमची आमी आज झगडटा रडटा ते आमची म्हणल्यार आमच्या वाठारांतल्या लोकांचे खंय तरी सर्वायवल जावचें म्हणून गेल्ले. आनी गव्हर्नरान जो हें दाखयलो तो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां बरो दिल्लो आसा आनी जाता तितले बेगीन आपुणूय आपले वाटेन प्रयत्न करून स्टेट गव्हर्मेंटाचे प्रयत्न चालूच आसा. तशेंच आपले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आपूण पर्सनली प्रयत्न करून स्टेट गव्हर्मेंटा बरोबर रावन बेगींतल्या बेगीन हाचे तोडगो काडून दिवपाचें ताणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा. हय अशें गव्हर्नरूय तसोच म्हणटालो एमेंडमेंट करून म्हणल्यार एबोल्युशन एक्ट एमेंड करून 2037 म्हणल्यार करून दिवन बेगींतल्या बेगीन जातलें. केंद्रान ताका रिस्पॉन्स तसो येयला पॉझिटिव्ह बी? आपूण केंद्रा कडेन उलयता आनी करून घेता म्हणटा. गोंयची मायनिंग सुरू करपा खातीर सरकारी पावंड्यार यत्न चल्ला. कोविड-19च्या धपक्यांतल्यान गोंयाक मायनिंगूच सांबाळटले म्हूण तज्ञांचें मत. तातूंत बारीक सारीक धंदे बंद आशिल्ल्यान गांवांतल्या लोकांचे सामकेच हाल. मायनिंग बेगीन सुरू जायत जाल्यार लोकांक तशेंच सरकाराकूय मोठी थाकाय मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.